अर्थीक गुन्हे आनी अनियमीतपणाचेर कंट्रोल मेळोवपा खातीर आधार डेटा वापरूंक मेळचो म्हूण केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टान आव्हान याचिका घाल्या। णव न्याय वेवस्थेचे खंडपीठ आधाराचो डेटा वापरपाक दिवप हे प्रायवसी एक्टांत बसता काय ना ताचें मुल्यांकन करपाचे प्रक्रियेंत आसा। कोर्टान खंयचोच निकाल दिल्लो ना, पूण सरकार कोणाचेय प्रायव्हेट गजालींत एका विशिश्ट मर्यादे मेरेन हात घालूंक शकता अशें निरीक्षण आसा। जानेवारी 2013 वास्को रेप केस गाजिल्ली। हायस्कुलाच्या टॉयलेटींत स्कुलाचे वेळेंत एका चलयेचेर रेप जाल्लो। थंयसर आरोपीचे फिंगरप्रिंट मेळिल्ले आनी तो एकूच क्लू CBI कडेन आसा। तांचे कडेन आशिल्ल्या डेटा कडेन ते फिंगरप्रिंट मॅच जायना म्हूण आधार डेटा वयले फिंगरप्रिंट दिवचे म्हूण CBI कोर्टांत गेल्ली। त्या वेळार UIDAIन रायट ऑफ प्रायवसीचें कारण दिवन तांची मागणी न्हयकारिल्ली। CBI कडेन आनीक दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान तांणी वास्को कोर्टांत क्लोजर रिपोर्ट घालो। कोर्टान आयज मेरेन तरी केस बंद करपा विशींचो रिपोर्ट स्विकारूंक ना। अर्थीक गुन्हे आनी अनियमीतपणाचेर नियंत्रण मेळोवपा खातीर आधाराचो डेटा मेळचो म्हूण केंद्र सरकार कोर्टान सगळे तरेचे प्रयत्न करता। अर्थीक गजालीं खातीर जर आधार डेटा वापरूंक मेळटा आसत जाल्यार क्रायम केसी सुटावे करपा खातीर आधार बायोमेट्रीक डेटा मेळपाक कांयच हरकत आसूंक जायना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।